गोयचे लुझोफोनिया गेम्स पळोवंक वतल्यांक देशाचो तिरंगो व्हरूंक मेळचो ना। गेम्साचे आयोजन समिती आनी पुलिसांनी मेळून थारायल्या ते वळेरेन लोकांक स्टेडियमाचेर व्हरूंक मेळच्यो नात अश्यो 40 वस्तू आसात। तातूंत देशाचो बावटो, बाटल्यो, खावपाचे जिन्नस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू धरून हेल्मेट व्हरपाचेर बंदी घाल्या। सोरो पियेल्ले मनशाकय स्टेडियमार घेवचे नात। जानेरान जावपी लुझोफोनिया गेम्स पळोवंक वचपी लोकांकडेन देशाचे बावटे दिसपाचे नात। आपल्या देशाच्या खेळगड्यांक खेळटना चियर्स करपाक लोकांक देशाचे बावटे हाडपाक मेळचे ना। गेम्सा वेळार स्टेडियमान व्हरपाक बंदी घाल्ल्या वस्तूंत देशाचे बावटे आसात। लुझोफोनिया गेम्सान 12 देशांतले 1,500 खेळगडे वांटेकार जावपाचे आसात। हार्डवर करपाक बंदी घाल्ल्या वस्तूंत नाणी, बाटल्यो, लेझर लायट, खावपाच्यो जिन्नस, हेल्मेट अश्यो 40 वयर वस्तू आसात। त्या भायर म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्यो गेम्सांनी वापरतले इन्स्ट्रुमेंटाचेर परिणाम करपाक शकता ते वस्तूंचेर बंदी घाल्या। इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटान मोबायल फोनूय येता काय ना ते मार्गदर्शक तत्वांनी स्पश्ट केल्ले ना। ही मार्गदर्शक तत्वां गोंय पुलिशेचो स्पेशल विभाग आनी लुझोफोनियाचे थळाव्या आयोजन समितीन मेळून तयार केल्यात। आंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल आनी थळाव्यो अटी मतीन धरून ह्यो गायडलायन्स तयार केल्यात। गेम्स पळोवंक वतल्यांचे उमेदीचेर हाचो कितलो परिणाम जातलो ते गेम्सा वेळारच कळटले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बेतूल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी बिरेस्तारा दनपारा मोबर दर्यावेळेर नुस्तेमारी करपी 6 ट्रॉलर धरले। हे ट्रॉलर कर्नाटक मंगळूरचे गोयच्या हद्दीन ते नुस्तेमारी करताले। पुलिसांनी 43 जाणांक अटक केल्या। कुडबण नुस्तेमारी ट्रॉलर संघटनेन केल्ले कागाळी वेल्यान ही कारवाय जाली। हे प्रकरणाची नुस्तेमारी खाते चौकशी करतले। गोंया भायल्यो नुस्तेमारी बोटी गोयचे शिमेन नुस्तेमारी करता अशी कागाळ कुडबण नुस्तेमारी ट्रॉलर संघटनेन दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांक केल्ली। बिरेस्तारा दनपारा पुलिसांनी धाड घालून ट्रॉलर जप्त केले आनी तातूंतल्या 43 कामगारांक अटक केली। ते बुल फिशिंग करताले। जप्त केल्ले नुस्तें पावणेक काडटले अशें पुलीस अधिकाऱ्यान सांगले। आमी 6 फिशिंग ट्रॉलर्स पर्टिक्युलरली ते मंगलोर कर्नाटका ते फिशिंग करता आसतना विदीन 5 किलोमिटर्स आमचे एरियेक मोबर कोस्टा भायर आमचे एरियेक गोवन टेरिटोरियल वॉटर हितून ते फिशिंग करताले आनी टोटल 43 क्रू मेंबर्स तिंका आमी हाडल्या आनी तिच्यो बोटी अटॅच केल्या। कॅच फिश आहा ते आमी सीज करून डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट ऑलरेडी सबमीट केला आनी तिंका ते आमी सगळे हँड ओवर केला। ते मागीर ते फिश जे पेरिशेबल आसा ते ऑक्शन करतले तेंचे रुल्सा प्रमाणे। करताले म्हणल्यार ते 2 बोटी यूज करून ते बुल फिशिंग करताले आनी बुल फिशिंग करता आसतना ते कंप्लिटली सगळे फिश व्हरता आनी ते इतके लॉस करता। लोकल फिशरमॅनांक ते सारके लॉस करता। तेंचे समज बोटी आसा जाल्यार तेंचे नेटा बिटा सगळी डॅमेज करता आनी तेंकां हेवी लॉस करता। त्या खातीर ते बुल फिशिंग कशेच पद्दतीन अलाउड ना आनी विदीन 5 किलोमिटर्स एरिया भायल्यो स्टेटीच्यो बोटी येवन आमच्या एरियेन फिशिंग करप हें टोटली बॅन केल्लें आसा आनी ते अलाउडूच ना। ट्रॉलर्स बी रिलीज करपाचें सगळें डिपेंड अपॉन एक्झिक्युटीव ऑफिसर जो फिशरी डिपार्टमेंटान अपॉयंट केल्लो आसा तेका आमची केस वयतली। आमची केस गेल्या उपरांत तो हियरिंग घेतलो आनी तेंकां कशे पद्दतीन तेंकां फायन घालपाची किंवा तेंची कितें एक्शन घेवपाची ती सगळे ते डिसायड करतले। आमचें काम जे तेंचें वायलेशन केलां त्या प्रमाणे तेंकां धरप आनी फिशरी डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करप। रिपोर्टर समीर भट प्रुडंटा खातीर। दूधकार डेअरीक 22 रुपयांनी दूध दितात मात डेअरी विकता 36 ते 40 रुपयांनी। हे बरोबर न्ही। सध्या डेअरी कडेन दुधाचो प्रेस देवपाचेर चर्चा चल्ल्या। 8 ते 10 दिसांनी कितें ते कळटले नाजाल्यार अमुलाक गोंयान हाडटलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान गोवा डेअरीक दिल्या। इतले मजगती गोवा डेअरीचो चेअरमॅन बदलला। आता विठोबा देसाय चेअरमॅन जाला। श्रीकांत नायक देंवलो। निकतेच जाल्ले विधानसभा अधिवेशनातय गोवा डेअरीचो प्रस्न बरोच तापिल्लो। गोंयान दुधाचो उणाव आसतना डेअरी दूध निर्गत करता म्हूण बोवाळ पडला। डेअरीन दुधाचो प्रेस 2 ते 3 रुपयांनी कमी करचो पडटलो अशें मत मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लें। सध्या सरकाराची हे दिशेन डेअरी कडेन चर्चा चल्ल्या। तुमकां 22 रुपयान आमी दूध दिता आनी तुमी 36 40 विकता ते बरोबर न्हय। सो आय विल बी कॉलिंग म्हणजे तांकां सांगलां येतले जातले। गव्हर्मेंटान एक कशें आसता खंयच्यो गजाली प्रोसिजर वा ते फायली वयल्यान मूव जाता। सो समटायम हेवटेन तेवटेन 8 दीस 10 दीस जाता जातले पण न्हय। गोवा डेअरी कडच्यान सध्या सरकाराक जाय तसो प्रतिसाद मेळना। परिस्थिती अशीच उरल्यार गुजरातचे अमूल डेअरीक गोयचे सहकार मार्केटान हाडपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। आता सरकारा कडेन जुळोवन घेवप गोवा डेअरीक चुकना कारण मुख्यमंत्र्यान निर्णय स्पश्ट केला। रिपोर्टर दिशान परब प्रुडंटा खातीर।
आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.